आम्ही दोनही गव्हर्मेंटा कडल्यान रिक्वेस्ट केला, त्यांच्या कडेन डिस्कशन्स करून तांकां सांगलेलें आसा की तुमचे एफिडेवीट हे प्रॉस्पेक्टीव वचपाक जाय. स्टेट गव्हर्मेंटान चीफ सेक्रेटरी कडेन आमचे जेन्ना डिस्कशन जालें तेन्ना ताणें तें एग्री केल्लें आसा. मायन्स सेक्रेटरी ताणें एग्री केला. एफिडेवीट घातल्या नंतर गोंयचो सिनियर कावन्सिलची केस लडोवपा खातीर कोण तरी सिनियर कावन्सील अपॉयंट करपाक जाय. जर 23 तारीख पर्यंत ते कांय करिना जाय, कारण आतां इलेक्शन कोड हे त्यो गोश्टी आसात. 24-25 तारीख आमी काब्राल आनी चीफ मिनिस्टर दोगोय मायनींग बँडांत आसल्या कारणान तेज्या घरा कडेन वचून बसतले. मायनींग डिपेंडंट हे वेंचणुकेंत कोणाक मतां मारपाची ते फ्रंट सांगचो ना. जाणे ताणें खंय थारावचें. आमी लोकांक एक्सप्लेन करून सगळें सांगलेलें आसा आनी लोकच निर्णय घेतले. आमी सांगपाची आतां गरजच उरूंक ना, कारण इलेक्शन जें आसा तें ऑलरेडी लोकांनी मायंड जाल्ली आसा लोकांची, कोणाक वोटींग करप, आनी लोक तितले हुशार आसात. आमी स्पेसिफिकली कोणाक सांगपाक वयचे ना, कारण आतां कोड आसा, बाकीच्यो गोश्टी आसात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.